आता खबरो विस्तारान. शुक्रारा काँग्रेसीन पॅरा टिचर्सांच्या प्रश्नार पत्रकार परिशद आयोजित केल्ली. पॅरा टिचर्सांक भाजपा सरकारान न्याय दिवचो. जरी तर 2012 सालांत काँग्रेस सरकार सत्तेर आयिल्लो जाल्यार ह्या टिचर्सांक आपल्या न्याया खातीर अशें धडपडचें पडचें नाशिल्लें. भाजपा सरकार तांकां काँग्रेसीन कामार घेतिल्ले म्हूण पिट्टा असो आरोप काँग्रेस पक्षान शेनवारा केला. त्या भायर ह्यो टिचरी सरकारी परिपत्रका प्रमाण शेनवारा कामार रुजू जावपाच्यो आसात. आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. One thing is very clear, that the act of the government of first not respecting its promise, then acting insensitively, further using force against the Mahila Congress workers, and now imposing 144 is anti-democratic, most insensitive, and could be construed as dictatorship of the worst type. You see, first of all, we would want this government to understand one thing, that this issue of para teachers, तुम्ही ego हांगा हाडू नाका. तुम्ही हांगा ताणी अशें केलें आमी अशें केलें तें घेवं नाका. तांचे 100 बायलो 100 ते थोडे दादले आसा म्हणजे इतले संसार आसा ते संसार बाबडे आपले घेवन रस्त्यार आयल्या. Government has to consider this case very, very sensitively and regularize all these people in terms of their promise. ते आता सांगता आम्ही फुडल्या वर्सा हे करतले आणि कितें करतले. तुम्ही बरोवन दिल्ले तांकां जून 2017 आमी रेग्युलरायज करतले म्हणून बरोवन दिल्ले. जून 2017 जावन 5-6 म्हयने जाले. तांच्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो जस्ट आसा. तांच्यो मागण्यो जेन्युइन मागण्यो आसा आणि त्यो जेन्युइन मागण्यो तुम्ही तांकां प्रॉमिस केल्ले. सो तेन्ना तुम्ही आता ते नाकारपाक शकना. तुम्ही इमिडिएटली तांकां रेग्युलरायज करून तुम्ही सिंपथेटीक अप्रोच दाखोवपाची गरज आसा. यू कॅनॉट बिहेव इन अ इनह्युमन फॅशन अँड आर्बिट्ररी अँड डिक्टेटरशिप फॅशन. यू सी, therefore we once again call upon this government led by the Bharatiya Janata Party to honor its promise of regularizing these para teachers in terms of its letter of assurance dated 15th of December 2016, delivered under the seal and signature of the President of Bharatiya Janata Party Goa State, and keep their ego out and think of these goikas who are para teachers whose demands are genuine and regularize them for. जाता जाल्यार रेग्युलरायज करा. जाता तशें आनी जावपाकूच जाय. कित्याक नेक्स्ट इयर इट इज नॉट पॉसिबल. तांकां रेग्युलरायज करात. आमची इतलीच विनंती आसा महिला काँग्रेसाची, तांकां रेग्युलरायज करा जाता तितले बेगीन आतां. आणि तुम्ही म्हणटात न्ही, इट शूड फिट द ब्रॅकेट दॅट दे शूड बी D.Ed or they should be B.Ed. I understand, but I honestly feel, I endorse what I'm saying, that if 12 years they have worked as teachers, I think even compared to a fresh B.Ed or D.Ed, they will be a better teacher who have got experience of last 12 years. So on this, I feel तांकां रेग्युलरायज करपाचें आणि फ्रॉम डे वन रेग्युलरायज करता तेन्ना जाय जाल्यार 2 ऑप्शन 3 वर्सां दवर तूं. 3 वर्सां दी तांकां आनी सांग ह्या 3 वर्सां भितर D.Ed or B.Ed तुमी करपाक जाय. जशें जायते टिचरींनी ऑलरेडी एनरोल केल्ली आसा, जाल्ली आसा. 3 वर्साचे ब्रॅकेट दियात तांकां सांग इधर D.Ed B.Ed आसा पळय तेचे ब्रॅकेट ते तुमी क्वॉलिफाय जाया आनी मागीर यू ऑल कंटिन्यू. बट दोज हू डोंट क्वॉलिफाय or don't have their degrees within that 3 years of spent time, तांकां